माझे नाव महेंद्र परब आणि हो आमचो उत्सव जो आसा शारदोत्सव उत्सव 71 ह्या वर्सा आमी मनयतात. ह्या निमतान सगळ्या लोकांक आव्हान करता की हे जो आमचो कार्यक्रम मोठ्या उत्सवान आमी जो साजरो करता तो हांगा येवन पळोवपाचें. जशें देखावो जो आमी ह्या वर्सा केल्लो आसा, एक युनीक असो देखावो केल्लो आसा. आमच्या हॉलान सुद्दां आमी बऱ्या पैकी एक युनीक डेकोरेशन केल्लें आसा, तें सुद्दां सगळ्यांनी येवन हांगा पळोवपाचें असो. आनी त्याच प्रमाणे आमचे 7 दीस आमी सरस्वती पुजयता. 6 दीस आमचे कार्यक्रम सलग 6 दीस कार्यक्रम आसतले. ते 6 दिसा कार्यक्रमाचे तुमी आस्वाद घेवपाचो आनी तुमी पळोवपाक. माझे नाव सहदेव परब, वर्षाचो अध्यक्ष हांव आसा. आमची वर्सा प्रमाणे आम्ही सगळे पूजन केलेलं आहे. ह्या वर्षाचे 71 वर्षाचे आमचे साल आमचे. सो आम्ही फर्स्ट टाईम असे आम्ही हे डेकोरेशन केलेलं आहे. म्हणजे असं केन्ना करून नासले, करताले पूण अशें भितर करताले. ह्या वर्सा आम्ही फूल सरावंडींग सगळे केले. म्हणजे आमच्या भुरग्यांनी मेहनत करून जेन्ना म्हटलं आमकां 25 दीस तरी लागले सगळी मेहनत घेवपाक. आनी हे भुरगे आमचे सगळे बऱ्या तरेन वावरले, म्हणल्यार उमेदीन वावरले अशें. आनी सांगपाचें म्हटल्यार हे आमचो असो सण जाता. म्हणजे ह्या सणा खातीर आमचे अख्खे सगळे वाड्याचे लोक ते हे कार्यक्रमा खातीर एकट्ठे रावन आमी हो सण साजरो करता. आनी सांगपाचें म्हटल्यार अशें आमचे भुरगे मेहनत घेवन आमची डेकोरेशन केल्लेलें आसा. आनी कसले प्रोग्राम तुमी दवरल्यात? आमी म्हटल्यार भुरग्यांचे पयलो दीस म्हटल्यार भुरग्यांचो बडबडीत वेशभूषा. दुसरी आमची स्पर्धा दवरल्या गायनाची, प्लस ड्रॉईंग कॉम्पिटिशन दुसरो दीस दांडिया आमचे दवरले. दांडिया आनी समय नृत्य दवरले तिसऱ्या दिसाचो. चवथो दीस आमचे दशोत्तर नाटक जातलें. पांचवो दीस सेम आमकां परत दांडिया जातली. आनी 6वो दीस आमचो गायनाचो आसतलो. म्हणजे तो आमकां जीत भाईन आमदारान तेणी आमकां स्पॉन्सर केलेलो. सो अशा तरेन आमचे 7 दिसाचे प्रोग्राम जावन 7 दिसाचो आमचो विसर्जन सोहळा जातलो. आनी आमचो 1 वाजता महाप्रसाद जातलो. अशा तरेन आमी हो सण साजरो करता सरस्वती.